नमस्कार. आयच्या या ग्राउंड झिरो अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कितें चल्लां गोंयभर? काल आमी कांय म्हत्वाचे प्रश्न उपस्थित केल्ले, तांचेर कितें जाला काय कितें? चवथीचो मूड आसा काय कितें? माटोळेचो बाजार भरला आनी भरला जाल्यार थंय कितें चल्लां? सगळ्या गजालींचेर आमी आमच्या गोंयभरच्या रिपोर्टरा कडेन आतां भासाभास करतले. हांव सगळ्यांत पयलीं वतां आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा कडेन. लौकीक, कितें आहा अपडेट? काल म्हत्वाचे इशू काडिल्ले, त्या बाबतींत कितें जालां? तुका कितें आयकूं येता? प्रमोद, माटोळेचो बाजार आनी चवथीचे हेजेर बाकीचे रिपोर्टर्स तेंच्यांनी आयज मार्केट कव्हर केलं ते दिसलें. आमी काल जो हांव कालच्या हेजेर सांगता, कालचो आमी काडलेलो कोमॉर्बिडिटीचो जीएमसीचे 3 वार्ड रेडी करपाक 145, 146, 147 वार्ड रेडी करपाचे आसले आनी स्टेटमेंट हेल्थ मिनिस्टरान शुक्राराक केल्ली, फाटल्या शुक्राराक केल्ली. एक दीस इंडिपेंडन्स डेच्या एक दीस पयलीं. आयज 7 दीस कंप्लीट जाता ही गजालीक, पण कांयच तयारी जावन आमी मुद्दम वार्डांक विजीट करून पळयलें. थंय नॉर्मल बाकीचे मेडिसिन पेशंट्स आसताले तशेंच चालू आहा. बाकीचे पेशंट एडमीट आहा, तेची तयारी चल्ली अशें दिसना. आनी दुसरे वटेन पेशंट मरत आहा. 124 डेथ आतां पर्यंत जाल्यो. सो आमी हेल्थ मिनिस्टराक कॉन्टेक्ट करपाचो केलो, बाबा तेंचो स्टेटमेंट केलो, तेजेर कितें तुमी इम्प्लिमेंटेशन करपाक कितें केलां काय म्हणून. ते कॉन्टेक्ट जावना. म्हणजे कॉल वयता तेंकां, पण तेंच्यांनी रिस्पॉन्स दिवना. आमी डिनाक जीएमसीच्या कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो, जीएमसी डिनाच्या अंडर, तेच्या अंडर कितें चालू आहा काम जाल्यार तेंचो रिस्पॉन्स मेळना. जाल्यार एके वटेन तेच वाडत, दुसरे वटेन जे VIPs गोंयचे पॉझिटिव्ह जाता, ते श्रीपाद नायक, उत्पल म्हणा, सुदीप म्हणा वा चर्चिल म्हणा, हे सगळे कोमॉर्बिडिटी आपल्यो ट्रीट करपा खातीर मणिपालान येतात. मणिपालान वचप सगळ्याकूच शक्य आसना आनी मणिपालान तितली फॅसिलिटी, कोण पेशंट वाडल्यान कोणाक परवडटा जाल्यार तितली फॅसिलिटी, म्हणजे पेशंट नंबर ऑफ पेशंट कॅटर करपाची कॅपॅसिटी मणिपालाची ना. तेंच्यांनी आपलो एक सर्टन कॅपॅसिटी कोविडा खातीर दवरल्या, जो कोमॉर्बिडिटी ट्रीट जावपाक शकता. आनी दुसरे वटेन जेन्ना श्रीपाद बाबूची तब्येत मातशी चड हें जाली, बिगडली, तेन्ना एम्सातले केंद्र सरकारान एम्सातल्यान दोतोर हाडले. एम्सातल्यान दोतोर येवन तेंच्यांनी श्रीपाद बाबू चेक केलो आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा दिनाचे रिपोर्ट मातशे आशिल्ले म्हणून पयले उत्पलाचे रिपोर्ट पयले. उत्पल आयज डिस्चार्ज जावपाक, आयज म्हाका स्टेटस सारको मेळना, डिस्चार्ज जाले काय 2-3 दिसा भितर डिस्चार्ज जातलो. श्रीपाद बाबूची तब्येत बिगडल्या, ऑक्सिजन लेवल देंवलो, तो आतां परत नॉर्मल हितून येयला. सो हे सगळे एम्साच्या दोतोरांनी पयले आनी एम्साचे 2 दीस हांगासर रावले आनी परत दिल्ली आपले मेन हितून हॉस्पिटलान वचपाक गेले. सो तेंच्यांनी मदीं गव्हर्मेंटानूय तेंकां आपली बाबा दुसरे कडेन जी ट्रिटमेंट चल्ल्या, कोवीड हॉस्पिटल, ESR हॉस्पिटल मारगांव चल्ल्या, वा जीएमसीत आयसोलेशन वार्ड करता, कितें प्रोटोकॉल फॉलो करता हेच्या बाबतींत तेंकां कितें दाखोवपाचें, कितें सजेशन घेवपाचें जाल्लें हांगासर दिसतना. ते येयले, फक्त VIP ट्रिटमेंट केले, रिटर्न गेले. आनी दुसरे वटेच्यान मुद्दम परत एकदां सांगता की गोंयच्यो कोमॉर्बिडिटी त्या लागून जाल्ली 124 नंबराचेर पावले आसतात. प्रमोद, ह्या लौकीक एब्सोल्युटली ट्रू. आमी कालच्यान ही गजाल फॉलोअप करतात. 2 गजाली. पयली गजाल, कोमॉर्बिडिटीसा लागून चड गोंयकार सोंपतात, जांकां कोवीड जाता ते म्हणून 144, 145, 146 हे वॉर्ड्स जे आसात ते जीएमसीतले ह्या गजाली खातीर वापरतले आनी थंय सगळ्यो साधन सुविधा तयार करतले. हे सांगून आज 7 दीस जाले. आज आमचे रिपोर्टर जीएमसी भितर वचून विजीट करता जाल्यार थंय कांयच जाल्लें ना. थंय सगळे पयलींच्या भशेन चालू आसा. एक उपाय येवजण जाल्ली ना. आनी दुसरी वटेच्यान काल 8 जाण सोंपले. दर दिसाक 5, 6, 7, 8 ESI हॉस्पिटलाकच न्ही, आतां डिक्लेअर्ड डेड सुद्दां हॉस्पिटलाक लोक पावपा लागले, तरीकय ही गजाल सुरू जायना. कित्याक जायना? कोणाक नाका. आनी गोंयकाराचे जीव गेल्यार परवडटा, पण जी वेवस्था सरकारान स्वता उलोवन दाखयिल्ली ती वेवस्था कित्याक अंमलांत येना? दुसरी गजाल, एम्साच्या दोतोरांची जी आमी कालच्यान सांगतात, येतात, VIPक पळयतात आनी ते परत वतात. आनी गोंयांतल्या, गोंय सरकारांतल्या एकाय मनशाक अशें दिसना त्या टिमीक घेवन जीएमसीक वचचें किंवा आमच्या कोवीड हॉस्पिटलांनी वचचें आनी कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाता हें विचारचें. फोकस खंय आहा? आनी ह्या सगळ्या गोवा फायट्स COVID-19 म्हणजे एक डायलॉग बाजी जाता. त्या गोवा फायट्स COVID-19 भितर सामान्य गोंयकार आसा काय कितें? आय थिंक दॅट इज द मूट क्वेश्चन.
या लौकीक. हेजे फुडले दुसरे अपडेट दिता की चवथ म्हणजे एज आफ्टर इफेक्ट कोविडाचो बिझनेसीस डावन आहा, रेव्हेन्यू कमी आहा. सो चवथीचे अशे आसा चवथ जेन्ना 20 तारखे उपरांत जेन्ना चवथ येता तर सगळी सॅलरी खुबशे हितून प्रायव्हेट आनी मेनली गव्हर्मेंटांनी सॅलरी पयलीं घालता. जी 1 तारखेर सॅलरी 30 तारखेर घालपाची आहा ती पयलीं घालता की चवथीक लोकांक खर्च करपाक मेळचे म्हणून. सो आतां सांजे 4 पर्यंत जायन अपडेट वेगवेगळे डिपार्टमेंटांतल्यान घेतलेली तेंकां जी सॅलरी आयज जावपाक जाय आसली ती दिवची जावना. आनी एक सीएमाचो पोस्ट येयला की जे गृह आधार वा DSS स्किमीचे पयशे पडपाक जाय 27 कोटी रुपया सुमार अप्रूव्ह केल्या म्हणून चवथी पयलीं घालपाक खातीर आयज पोस्ट आसता तेंच्या सोशल मिडियाचेर. पण सॅलरी जी आयज जावं जाय ती जावना. फाटीं म्हटलेलें यांची 100 कोटी रिन्यू काडलेले आहा. 20 तारखे आनी एक गजाल आसपाक शकता. 20 तारखे सदांच शेअरिंग सेंट्रल टॅक्सीस गोंयांक मेळटात तो सुमार 160-162 कोटीचो आसता. एक वेळ तेका ते पयशांक एक वेळ रावल्यारूं शकता जर फंड कमी आसता जाल्यार. पण सांजचे 4 पर्यंत तरी कोणाक सॅलरी जावना थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव इतलेंच सांगता, हांवें कालय सांगलां, कोविड VIP किंवा नॉन VIP पळयना. आनी जे VIP आज प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी एडमीट आसात ते बरे जावचे, बेगीन घर वचचे, परत कामां लागचे हाजे बाबतींत कोणाचेंच दुमत ना. पण तशें ते बरे जावचे तशेंच सामान्य गोंयकारय बरो जावचो. त्या सामान्य गोंयकाराक ह्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वचपाक परवडना. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार ज्यो गजाली करप शक्य आसात जीव वाचोवपा खातीर त्यो गजाली जर सरकार करना अजून मेरेन देन देर इज अ प्रॉब्लेम. हांव मुखार वतां. हांव वतां वास्को आतां. विक्रम नायक आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोची परिस्थिती, ऑन ग्रावंड सिच्युएशन कितें आसा? सर, वास्कोची परिस्थिती म्हणजे आयज मुख्य गजाल म्हणटा ती जे कोरोना आमी आयज मेरेन जे प्रोग्राम करता जावं कोविड आमी डिस्कस करता, इट ऑल बिगेन फ्रॉम मांगूर. आणि आयज इतले एक अराउंड 3 म्हयन्याचे उपरांत हो मांगूर झोन जो आसा विच वॉज अ कोविड हॉटस्पॉट अर्लियर, ते सगळे आयज ओपन जाल्ले आसा. द कंटेनमेंट झोन्स हॅव बीन ओपन. आनी एक खारेवाडा झोन केल्लो तोय ओपन जाल्लो आसा. जो रस्तो थंयचो आशिल्लो तो एंटायर रस्तो बॅरिकेड सगळे ओपन करून इट इज लायक एवरीथिंग हॅज बीन ओपन देर. म्हणजे सारखे इन टायम फॉर गणेश सगळे ओपन जाल्ले आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर कोविडाचे अपडेट आसा म्हणटा ती की दाबोली पुलीस स्टेशनाचेर जे एअरपोर्टाक केटर करतात थंय आमकां आयकूंक येता की अराउंड 8 स्टाफ जे आसा, 2 पुलीस ऑफिसर आनी 6 न्यू रिक्रूट RPC म्हणटा तांकां, दे हॅव टेस्टेड पॉझिटिव्ह. आणि ताजे उपरांत सर द स्ट्रेंथ जे दाबोली पुलीस स्टेशनाची स्ट्रेंथ आसा इट इज अराउंड 52, म्हणजे 32 सुमार हे पुलीस स्टाफ आसा आनी 20 नवे रेक्रूट आसता. हे जे नवे रेक्रूट आसा दे आर ऑल स्टेईंग इन बॅरक्स. आनी ते बॅरक्स आसता जे मोर्मुगांव पुलीस स्टेशनाचेर ते एक बरोबर ते बॅरक्सान ते न्हिदताले. सो थंय चॅक करून तांचे ते सगळे जे नवे रेक्रूट आसले तांचे टेस्टिंग करून काडले आनी बाकीचे सगळे नेगेटिव्ह आयले. जे पॉझिटिव्ह आयले तांकां ऑलरेडी फार्मागुडी हांगा कोवीड सेंटरान शिफ्ट केल्ले आसा. आणि थोडे लोक अशें म्हणटा की आतां जे हे नवे रेक्रूट आशिल्ले दे वर ऑल बेस्ड ऑन दी एअरपोर्ट. म्हणजे एअरपोर्टाची जी गेट आसता अरायवल डिपार्चर गेटीचेर ते आसताले आनी खंय तरी ते इन्फेक्शन थंयच्यान तांकां लागलां अशें तांचे एक थोड्या लोकांचे क्लेम आसा. म्हणजे तांचें म्हणणें आसा की काल पयर सुद्दां खंय जो एअरपोर्टा वयल्यान एक पॅसेंजर देंवला तोय खंय पॉझिटिव्ह आशिल्लो अशी खबर आतां कळून येता. सो तांचें म्हणणें आसा की हे जे स्टाफ थंय एअरपोर्टाचेर ड्युटीर आशिल्ले एवरी टायम द फ्लायट्स कम इन ते गेटीर आसताले खंय तरी तांकां तांची लागण जाले आसतली अशें तांचो अंदाज आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर आतां गणपती चालू जावपाचो, म्हणजे गणपती 2 दिसान आसा. सो आयज माटोळेचें मार्केट म्युन्सिपाल्टीन एक रेजोल्युशन घेतिल्लें की माटोळेच्या मार्केटान गर्दी भरूंक जायना आनी ताका लागून तांच्यांनी जो लास्ट दीस लागता माटोळेच्या मार्केट तांच्यांनी आयज 2 दीस पयलीं मार्केट घालून दवरला. आनी हो जे मार्केट आसा इट वील फंक्शन टील लेट इन द नायट. म्हणजे लोकांक सगळ्यांक सुविधा जावची, लोक लेट मेरेन ते आसतले, तांकां स्पेशल परमिशन दिल्लें आसा. पूण एक हांगा कळून येता की सर हे जे कोवीड महामारीन सगळ्यांत चड इन्फेक्शन वास्को जाल्ले आसा, जायते लोक हांगच्यान मरण पावल्ले आसा. सो लोक आतां मातशे केअरफूल आसा. आयज मार्केटान जरी आमी पळोवंक गेले चड अशी गर्दी नाशिल्ली, लोक शिस्तवार आशिल्ले. म्हणजे देर वॉज सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन आनी चड असो मोठो बोवाळ नाशिल्लो. तशेंच चिकन मार्केट म्हणजे श्रावण कापार जायते लोक नॉनव्हेज खावंक म्हणजे चिकन मार्केट, फिश मार्केट हातूनय चड गर्दी पळोवंक दिश्टी पडूंक ना. सो दीस इज फ्रॉम दी रेग्युलर फ्रंट. आनी एक गजाल जी आयज मेन हांगा वास्कोन घडल्या म्हणटा ती जे काँग्रेसीचे वायस प्रेसिडेंट संकल्प आमोणकर आसा, ही हॅड पायनियर्ड वन एज्युटेशन. म्हणजे वाडटे इलेक्ट्रिसिटी बिलां सगळ्या लोकांक 4,000, 7,000, 8,000 अशी बिलां येवपाक लागली. सो काँग्रेसीन एक वास्कोच्यान चालू केल्लो एक आंदोलन
आणि तो मागीर वेगळ्या वेगळ्या तालुक्यान तांच्यांनी व्हेलो. प्रत्येक कडेन तांच्यांनी प्रोटेस्ट केले. तांच्यांनी एक डिमांड केल्लो गव्हर्मेंटा कडेन की तुमी हे जे बिल आसा ते वेवर दिवचे, 50% तरी वेवर दिवचे आणि गव्हर्मेंटान तांकां एक 15 दिसांचो टायम सांगिल्लो अशें तांच्यांनी आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स सांगलां. तांचें म्हणणें आसा की गव्हर्मेंटान तांकां 50% वेवर दिता म्हूण फक्त फिक्स चार्जीसाचेर जे 30 रुपया ते 60 रुपयाचे तांकां 50% वेवर दिला. म्हणजे खंयच्याय जरी मनशांक जे आतां बिल येता ताका एक 12.5 रुपया डिस्काउंट जावं 31 रुपया डिस्काउंट इफ यू हॅज गॉट 3 फेज कनेक्शन अशें मेळटलें. लोकांची फकाणां केल्या गव्हर्मेंटान अशें तांचें म्हणणें आसा आनी तांच्यांनी आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगल्या की फेज 2 जो आसा आतां एज्युकेशन हे लोकांचें एज्युकेशन आसतलें आनी मोठ्या प्रमाणान जातलें आनी फाल्यांच्यान ते मोरमुगांच्यान चालू जातलें. तांचें म्हणणें आसा की जितले म्हणसर गव्हर्मेंट तांचे खंयचेय तरी एक डिमांड तांच्यांनी 4-5 ऑप्शन दिल्ले तांकां 50% वेवर जावं कन्सिडर द मंथ ऑफ फेब्रुवारीची बिलां फेब्रुवारीची जी बिलां येता ती मार्च एप्रिलाक त्याच अमावंट कन्सिडर करचो अशें तांच्यांनी मागणी 4 ऑप्शन दिल्ले पूण ते खंयचे जालें ना. सो तांच्यांनी आयज चॅलेंज केल्या जे पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल आसा तांकां तांच्यांनी ओपनली सांगलां की वेन दीस वॉज बीइंग डिस्कस्ड निलेश काब्राल हॅड कम ऑन रिकॉर्ड सेइंग की आपूण विलिंग टू डिबेट ऑन एनी पीपल फॉर दीस इश्यू म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे बी इश्यू आहा जे बिलांचे इश्यू आहा ताजेर आपूण डिबेट करपाक रेडी आसा. आय कॅन एक्सप्लेन टू पीपल अशें ताणें सांगिल्लें. सो आयज संकल्प आमोणकरान एक प्रत्यक्ष मिडिया ब्रिफींग घेवन ताका चॅलेंज केल्लो आसा की फाल्यांच्यान आमी हो लोकांचो आंदोलन जो आसा वास्कोच्यान चालू करतले आनी तो प्रत्येक तालुक्यान वतलो. So he has challenged the power minister Nilesh Kabral to come to Vasco and explain to people. Nazaret at any platform he has to explain to Goans की हे exorbitant बिलां जी येता ताका what is the reason. म्हणजे गव्हर्मेंट जरी सांगता की लोक 3 महिने भितर उरले आनी 3 महिने उरून तांकां म्हणजे लोक भितर उरलेल्या कारणा खातीर कन्जम्पशन चड जालें. खंय तरी काँग्रेसाचें एक म्हणणें आसा की इट इज द मिस्टेक ऑफ द गव्हर्मेंट तांचे स्लॅब कॅल्क्युलेशन जे आसा ते रॉंग एरर केल्लो आसा पूण गव्हर्मेंट मानूंक सोदना म्हणून हो आतां आंदोलन ते आतां वाडोवपाचें आसा. ही सर सद्याक वास्कोच्यान बातमी. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव थंयच्यान वता फोंड्या. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक कितें आहा फोंडेची अपडेट, फोंडेच्या कोविड हॉस्पिटलाची अपडेट आनी पुराय तालुक्याची अपडेट. प्रमोद कोविड अपडेट दिवपा सारकें जाल्यार आयची PSC वायज जो रिपोर्ट आसा तातूर PSC बेतकी नवे केसीस म्हणल्यार ते आमकां 18 आनी 19 2 ते 2 PM पर्यंत आमकां जे आतां केसीस मेळ्ळ्या ते हिशोबान सांगता. PSC बेतकी 6 केसी मेळ्ळ्या. टोटल एक्टीव केसीस PSC बेतकी 59 आसा. आतां पर्यंत 2 डेथ जाल्ले आसा. PSC धारबांदोडा 2 मेळ्ळ्या काल आनी आयज मेळोन. एक्टीव केसीस 77 आसा. PSC मडकय 20 केसी मेळ्ळ्या. 107 एक्टीव केसी आसा. डेथ जाल्या आतां पर्यंत 1. PSC फोंडा 12 केसी मेळ्ळ्या. टोटल एक्टीव केसी आसा 158. आतां पर्यंत डेथ जाल्या 5. PSC शिरोडा 2 केसी मेळ्ळ्या. एक्टीव केसी 73 आसा. डेथ जाल्या 1. आनी PSC मडकय खोलायन वयता कित्याक तितूर 13 केसी मेळ्ळ्या आयज. आनी तितूर एक गावण्या 1, मंगेशी 4, मडकय 1 आनी बेलिंग फ्लोर 1 अशे 13 केसी बांदोड्या हितूर मेळ्ळ्या मडकय हितूर. तशेंच फॅक्टरीचो हिशोब जाल्लो कंपनी ज्यो आमचे गोंयकार भाव कामाक वयता ते जवळ जवळ 7-8 सुमार केसी मेळ्ळ्या प्रत्येक 8 कंपनीनी. म्हळ्यार तितूर पुणे 3 कंपनी आसा, 4 कंपनी आसा पुणे, 2 वेर्णा हा कंपनी आनी एक उजगांव अश्यो 8 कंपनीनी 8 जाण पॉझिटिव्ह केसीस मेळिल्ले आसा. दुसरी गजाल तुवें हॉस्पिटलाची म्हणली की सेम परिस्थिती आसा प्रमोद. जेन्ना हे कोविड केअर हॉस्पिटल म्हणून केलें फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजुनूय कंप्लेनी येतात की लोकांचे हाल जाल्ले आसा. लोकांक दिलासा हॉस्पिटलान वयचें पडटा फर्मागुडी थंय आसा थंय ट्रान्सपोर्टाचे प्रॉब्लम आसा. प्लस तांकां JMCन वयचें पडटा आनी म्हाका दिसता फाल्यां परवां चवथीचो हे बाजार आनी हे तितूर भितर लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसा. कारण OPD कॅज्युलिटी जी म्हणलेली टेम्पररी पयलींची ओल्ड PSC आहा ती 8 वर्सां पयलीं बंद आशिल्ली ती ह्या 8 दिसा 15 दिसां भितर सुरू करता म्हणून सांगलेली. पण तेजें काम पळयलें जाल्यार सामकें स्लो चालू आसा. म्हाका दिसना ती चवथी पयली आनी म्हाका दिसता आनी एक म्हयनोभर तरी ती जावची ना कित्याक पूर्ण काम तेगेलें स्लो पर्यंत चालू आसा. तशेंच आयज एक भाजपाची एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली तितूर सद्याचो इशू गाजता जी रेव पार्टी जाली ताजेर तांणी CMाचें अभिनंदन केलें आसा की बऱ्या पद्दतीन चवकशी चालू आसा. पण त्याच बरोबर दिगंबर कामत ऑपोजिशन लिडर तशेंच विजय सरदेसाय आनी रोहन फौटे हेंचेर
तांच्यांनी त्यांच्या वांगडा जे एक्यूज आहा त्यांचे फोटोज व्हायरल जाले ते दाखयले आणि तांचेर सखोल चौकशी जावची अशी म्हणून तांच्यांनी डिमांड केल्लो आसा प्रमोद. थँक्स अ लॉट विवेक. वील कम बॅक टू यू इफ रिक्वायर्ड. हांव थंयच्यान वता बार्देजान. श्याम सुंदर फट्टे आसा आमचे बरोबर. म्हापश्यां बार्देजाची परिस्थिती, कोविडाची परिस्थिती आणि बाजारां भितर लोक गर्दी करतात चवथीक लागून काय शिटूक आसात हें जाणून घेवया. श्याम, कितें अपडेट बार्देजांतली केसीची बी आणि चवथीची बी? प्रमोद, पयलीं कोविडाचे हें सांगता. आयज म्हापश्यान 23 केसी मेळ्ळ्यात, गांवसावड्याचेर 5 मेळ्ळ्यात, मागीर धुळेरान 3 मेळ्ळ्यात, करसवाड्यार 6 मेळ्ळ्यात, शेळप्या 4 मेळ्ळ्या, पेडे 2 मेळ्ळ्या, एकता नगर 1 मेळ्ळ्या, अशें करून टोटल 23 केसी मेळ्ळ्यात. मागीर कांदोळे पीएससीच्या हितून सालेगांव 7 आणि कलंगूट 3 केसी आहात. मागीर शिवोली पीएससीच्या हितून काणका 3 आसात, अंजुना 2 आसात. मागीर थिवीन 8 केसी मेळ्ळ्यात. भितर जेलीन परतून 2 केसी मेळ्ळ्यात. मागीर कोलवाळे 2, थिवी आणि शिरसय अशें करून 8 केसी जाल्यात. हॉल्डोणा आणि परवरचे अपडेट मेळोंक ना. दुसरे प्रमोद. या, गो अहेड. यस. दुसरे माटोळेचे बाजार जर पळयलो जाल्यार आयज म्हापसा म्युनिसिपालिटीन एक बरें इनिशिएटीव घेतल्या की तेंच्यांनी जो पयलीं बाजारांत जो माटोळेचो बाजार भरतालो तो बाजार तेंच्यांनी 4 कडेन डिवायड केला आणि बोडगेश्वराच्या थंयसर ते ओपन जागा आहा थंयसर 60 जाणांक बसयल्यात. मागीर दुसरे खोर्ले सेपरेट बसयल्या, करसवाड्या सेपरेट बसयल्या, हॉल्डोणा बस स्टँडाच्या थंयसर सेपरेट बसयल्या, अशें डिवायड करून दवरल्या. ताका लागून बाजारांत चडशी गर्दी कशी दिसना. आणि जरी दुसरे सकाळी आमी बाजारांत गेल्ले जाल्यार जी पयलीं जशी गर्दी लोकांची चवथीच्या बाजाराक भरताली खूबशी कमी कशी दिसता. आणि एक दुसरे फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीन जेन्ना एक मिटींग घेतलेली म्हणजे सगळ्या गणेश मंडळांक घेवन आणि जे तार रिवर आहा थंयसर जे गणेश विसर्जन करताले ती थंयसर ते एकदाच गर्दी जावची न्हू आणि त्या खातीर तेंच्यांनी एक पवण बोडगेश्वराच्या थंयसर पवण मारता म्हटलेले ते आयज तेंच्यांनी पवण एक तयार केला. म्हणजे तांकां सपोर्ट दिला. रोटरी क्लब तेंच्यांनी सपोर्ट दिला आणि त्याच्या हितून एक बरे व्हडले पवण तयार केला. या थँक्स अ लॉट श्याम. या, गरज पडल्यार परत येता तुजे म्हऱ्यान. हांव थंयच्यान मुखार वता काणकोण. या, भवेश बोरकार आमचे बरोबर. भवेश, कितें आहा चवथीची परिस्थिती, कितें आहा कोविडाची परिस्थिती, कितें आहा आनी लोकांक जाणीव आसा काय कितें, काय चवथीची मुडा भितर आयल्या लोक? प्रमोद, आज काणकोणात 4 केसी मेळ्ळ्या. 2 खोला पंचायती आसा आणि 2 काणकोण म्युनिसिपालिटी एरिया आसा. तुम्ही जशें विचारला तशें चवथीची शॉपिंग जे पळय करता आसतना लोक पयले लोकांक म्हाका दिसता जिवना परस शॉपिंगा चड इम्पॉर्टंट दिल्या. लायफ सेकंडरी आणि शॉपिंगा फर्स्ट प्रिफरन्स दिल्या अशें दिसता. पूण तुमी जर कांय जाणांनी अशें डिसिजन घेतलेलें की चवथ एकदम सादी प्रमाणान मनोवपाची, फोटवाक हार घालून चवथ मनोवपाची, अशें एक बरें डिसिजन कांय जाणांनी घेतलेलें आसा. आणि एक अजापाची गजाल लक्षात आयली प्रमोद, काणकोणची भायर एक प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहा. कांय जाणांनी थंय टेस्ट केल्ले वचून काल पयर ते पॉझिटिव्ह येयल्ले. तेणी परत काणकोण हॉस्पिटलाक टेस्ट केले, नेगेटिव्ह येयले. म्हणजे हाका कितें म्हणप आता, मिस्टेक म्हणप काय घोळ म्हणप, कितें म्हणप म्हणून काय समजना. लोकूय कन्फ्युजिंगा पडल्या. थंय पॉझिटिव्ह आनी हांगा नेगेटिव्ह जाता. कन्सिडर कितें करप तेणी? ना, डेफिनेटली म्हाका दिसता टेस्टिंगाच्या बाबतींतलो हो घोळ जो आसा तो आमी परत परत सांगताले की टेस्टिंग वाडयात आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार ट्रूनेट टेस्टिंग तरी करात, कारण ट्रूनेटाची एक्युरसी चड आसता, मच मोर देन एंटीजन टेस्ट. आणि आमी आतां न्ही, आमी ऑलमोस्ट 3 आठवडे जाले, 4 आठवडे जाले आमी सांगताले की ट्रूनेटाची कॅपॅसिटी वाडयात. एंटीजन इज इझी बट एंटीजन इज नॉट व्हेरी एक्युरेट. हे आमी परत परत सांगलां. बट इतली सगळे करून लोकांनी सांगून सुद्धा बोवाळ जावन सुद्धा अल्टिमेटली आमच्या सरकारान कितें केलें जाल्यार एंटीजन टेस्टीच सगळे कडेन व्हेल्यो, जांच्या एक्युरेसी विशीं भरपूर डावट आसा. हांगाच न्ही, जगभर डावट आसा. आणि ट्रूनेटाची जी आमची कॅपॅसिटी आहा ती अजून पयलींच्या भशेन आसा, व्हडली वाडिल्ली ना. आय थिंक हे ज्यो गजाली आहात, आय थिंक ऑल दीस थिंग्स जी बबेशान जो इन्सिडंट सांगलो
ऑल दीस थिंग्स हॅपन आउट ऑफ दॅट इनएक्युरसी. आनी ताका लागून जाता अशें की एक एकदां आमी अशी परिस्थिती पळयतात की एक पॉझिटिव्ह आशिल्लो मनीस घडये समाजा भितर नेगेटिव्ह म्हणून वावरपाक शकता आनी नेगेटिव्ह आशिल्लो मनीस घडये पॉझिटिव्ह म्हणून क्वॉरंटायन जावपाक शकता. सो आय थिंक दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आमी सुरवाती सावन सांगताले टेस्टिंगाक पर्याय ना आनी रिलायबल टेस्टिंग आसपाक जाय. आय थिंक ती गजाल जशें आमी वेगवेगळे इश्यूज रेज करत आसात, होय एक इश्यू आतां म्हाका दिसता परत मुखार येवपाक लागतलो बिकॉज ऑफ द एक्युरसी. हांव थंयच्यान मुखार वता, मडगांव वता सावयो म्हाऱ्यांक. सावयो कित्याक मडगांवची परिस्थिती, साश्टीची परिस्थिती, कारण हेल्थ बुलेटीन जर पळयलो जाल्यार सालसे ते सरपास्ट वास्को नाव. सो कितें आहा तुजे कडेन अपडेट्स साश्टींतल्यो? सर आयज एक मेन डॉक्टर जो पेशंटाक चॅक करतालो सर, जो ASI हॉस्पिटलान आलो सर, तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तशेंच सर आयज डॉक्टर जी हेल्थ ऑफिसर आहा मडगांव करंगटे, तेणी लोकां लागीं मागला की तेणी प्रॉपर केअर घेवची म्हणून, लायक सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क घालचें. कित्याक ती म्हणटा अनलेस लोक कॉपरेट केले बगर आमच्यांनी वी कॅनॉट फायट कोवीड. ती म्हणटा आमी आमचे जागेर जाता तितले स्टेप्स आमी घेतात, लोकांक सांगतात. इवन दॅट मलेरिया एंड डेंगी वचत पासून ते म्हणटा लोकांक सांगतात बाबा प्रॉपर केअर घे. सो ती म्हणटा अनलेस लोक प्रॉपर केअर घेयले आनी हे घेना जाल्यार आमच्यांनी कोविडाक फायट करपाक जायना. सो ती म्हणटा दिस इज द मेन रिजन why COVID is increasing in Margaon. So another thing is, sir, आयज एक हें जालां की जे गव्हर्मेंट मल्टीपर्पज कॉलेज आहा, तर तितून सर न्हू एक पिवन पॉझिटिव्ह मेवला आनी कांय दीस फाटीं हुंय एक टीचर पॉझिटिव्ह मेवली. पूण प्रिन्सिपलान हुंय हें स्टाफाक सांगूंक ना. पूण जेन्ना आयज स्टाफाक कळ्ळें की बाबा आमचे कॉलेजीन आतां कोवीड पावला, सो देर वॉज अ लॉट ऑफ कमोशन बिटवीन द स्टाफ. आनी सर कॉलेज तेणी बंद केली आनी प्रिन्सिपलान सांगलां हुंय आतां आपण सॅनिटायझेशन करता. पण सर आतां कॉलेज आतां एक वीक भर बंद आसतली फॉर गणेश चतुर्थी. एनदर थिंग सर, आयज आपण एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सर गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज केला की जे तेणी आतां मेडिकल इक्विपमेंट्स ती घेतल्यात कोविडा लागून ते खूब म्हारग घेतल्यात. तो म्हणटा देर इज समथींग मिडल हँड हें आहा आनी ते तेणी पयशांची लूट मार्ग अशें केला. सो तेणी एंटी करप्शन ब्युरो सर एक कंप्लेन करून तेजेर एक्शन मागला. तर तशें तेणी हें केलां की जो आमचो नॅशनल मिनरल फंड आहा तेय तेणी कशे पयशे मोडून काबार केला म्हणून. तर तशेंच तांणी आयज आनीक हें केलां की जेन्ना सगळे कडेन गोंयकार आमगेले कोवीड पेशंट आहा लायक ASI, जाल्यार जे दोतोर मानेपालाकूय येवन कशें केले काय म्हणून. सो तेणी मागला ते एमसाचे दोतोर आयिल्ले तांकां परत धाडचे आनी हांकां सगळ्यांक चॅक करचें म्हणून. ते म्हणटा लोक हांगासर मरता, लोक हांगासर सफर जाता आनी ओन्ली VIPs ओन्ली हांकां गोव्हर्मेंटान हें कितें दिवपाचें, प्रायोरिटी कितें दिवपाची. सो ते म्हणटा हाडटा दोतोर न्हू सगळ्यांक चॅक करुया. सो दीस इज द अपडेट. आनी एक जालां सर की आयज आमचे मडगांवान बी अजून म्हाका रिपोर्ट कांय मेळोंक ना एक्झॅक्टली. पूण आनीक हें आसा सर मालबाटान सर हांगासर झोपडपट्टी वाडपाक लागल्यात आनी थिंगा लोक खूब स्ट्रेस आहा. सो ते म्हणटा जर हांगासर कोवीड येयलें जाल्यार आमकां लागतलें. सो तेणी म्युनिसिपालिटी आनी मडगांवचे पुलिसे लागीं मागलां की हांचेर एक्शन जावचें. हे जे झोपडपट्टी आहा तांकां हेजेर एक्शन घेवचें ना, तांकां कितें तरी उपाय करून तांकां तेंचे काडचें म्हणून. थँक्स लॉट सावयो. म्हाका दिसता सेम मुद्दे जे आज आम आदमी पार्टीने घेतल्यात, जे आमी ह्या शोचे सुरवाती सावन सांगत आसात. हांव मुखार वता मुकेशा मारया, कारण क्रायमाचे अपडेट्स रेव पार्टीची आनीक झेनिटो दोनूय आज कोर्टा भितर आज हियरिंग आशिल्ली. कितें जालें तें आयकून घेवया. मुकेश, क्या अपडेट है? व्हॉट हॅपन टुडे both Reo Party case as well as Zenito's case? Pramod, I am just outside the Panji Sessions Court. Here, a couple of minutes ago, court has sent Janito Cardozo in Santa Cruz, Imran Bepari attempt to murder case into judicial custody. But in another case, which is registered by Panji Police is just inside the Sessions Court, and they are seeking remand in this matter. And it is most likely that court will transfer the remand from Old Goa Police to Panji Police in this matter. And in that Ray Party case, presently in Mapsa court, accused Kapil Jhaveri and Sailesh Sethi have been produced. I got information that police is again asking for more remands. So it is likely that court may extend
their police remand for couple of more days. Even though today the Panji Sessions Court here has heard the bail application of Shailesh Shetty, and it is scheduled to deliver the verdict on Saturday. Scheduled to deliver the verdict on Saturday. Thanks a lot, Mukesh. हांव थंयच्यान मुखार वता. ही क्रायमाची अपडेट आशिल्ली. हांव थंयच्यान वता विनायक कामाऱ्या. सर सांखळे हांगासर नावेली हांगा ह्या गांवांत आयज 6 पेशंट मेळ्ळे. मागीर देसाई नगर हांगासर एक, सांखळे बस स्टँडचो जो वाठार आसा त्या वाठारान एक पेशंट मेळ्ळा आनी हावसिंग बोर्ड हांगासर एक पेशंट मेळ्ळा सर. मया आयज केळगांव तारवाडा जो मये मतदारसंघात आसा थंय एक पेशंट गावला. दिवचलेन सर वाळशी हांगासर 3 पेशंट गावला. हेच्या पयलीं 2 पेशंट गावले, तितूंतलो एक पेशंट आजुन एडमीट आसा. सरवणा एक पेशंट गावला, कासरपाल एक पेशंट गावला आणि सुंदरपेट सर 2 पेशंट गावल्यात. चवथीच्या माटोळी बाजाराचे उलोवपाक जाल्यार जशे आमच्या म्हापसा रिपोर्टरान सांगले तशें हांगासर म्युनिसिपालिटीन 4 कडे माटोळीचो बाजार डिवायड केल्लो आसा. त्या कारणान गर्दी अशी दिसची पडोंक ना. लोक सुद्दां खूब कमी प्रमाणात माटोळीचो बाजाराचो खरेदी करपाक येता. आणि जेन्ना गणेश आयडल मेकिंग करपी जे आमचे मुर्तीकार आहा तेंचे कडेन उलोवप जालें तेन्ना आनी एक गजाल फुड्यान येयली की पयलीं जे व्हडले व्हडले गणपती जे करून घरांनी व्हरताले 4 फुटी 5 फुटी त्यांनी आपल्या गणपतींची सायज ही खूप ल्हान केल्लेली आसा ह्या वर्सा. सो अशें दिसून येता की लोकूय मातशे आत्तां जागरूक जाले आणि गणेश चतुर्थी खूप चांगल्या प्रमाणात सादेपणान ते करपाक वतले. आणि एक गजाल म्हणल्यार सांखळे गणेशोत्सव सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसा त्यांनी आपलो गणपती हो 5 दीस दवरला. त्यांचे अशें म्हणणें आसा की लोकांची डिमांड आसली की 1.5 दिसान सगळ्यांक दर्शन गावचें ना. सो त्यांनी आपलो गणपती 5 दीस दवरला. कार्यक्रम कांयच जावचे ना, फक्त दर्शन अवेलेबल आसतलें आणि सगळे SOPs फॉलो केले वयतले. एकूच सांगपाचें आसा आमच्या माध्यमांतून की आतां आमी जाता तशें सर आमची एरिया सांगपाचें चालू आसा की खंयच्या एरियेन मेळ्ळा तर त्या एरिया मधल्या लोकांनी मातशे सादूर रावचे, कित्याक आतां ते मोस्ट ऑफ द पेशंट जे आसा ते होम आयसोलेशन प्रिफर करतात सर. या थँक्स अ लॉट विनायक. हांव पेडण्या वता. मकबूल कितें आहा पेडण्याची अपडेट? सर पेडण्याची अपडेट म्हटल्यार सर आमी आतां खूप आमच्या म्हापशा रिपोर्टरान सांगल्यात की माटोळी सामाना खातीर खंय तरी गर्दी कमी दिसता. हेचे कारण म्हटल्यार सर काहीशे आमचे तरणाटे आसात भुरगे तेंच्यांनी गर्दी जावंक जायना म्हणून ऑनलायनची सिस्टम तेंच्यांनी सुरू केलेली आसा आणि तेंच्यांनी घराघरांनी पावोवपाचें एक तेंच्यांनी एक हे घेतल्या कारणान खंय तरी आमकां गर्दी कमी दिसता. आणि एक म्हटल्यार सर आतां चवथ एक लागीलेलो आसा आणि पेडणे वाठारांतले काहीशे भागांनी पाणी टंचाई, पाणी ना सर. आणि तेंचे सांगपाचें म्हटल्यार पाणी ना सर, मदीं पाणीच मेळना. आणि आयज बिल आसा पळय 42 दिसाचे 6,422 रुपया बिल येयलेलें आसा सर. पाणी वापरना त्या जाग्यार पाणी पियेनात आणि त्या जाग्यार बिल आयला 6,422 रुपया सर. आणि कोरोनाचे म्हटल्यार सर आयज एका दिसाक 15 मेळ्ळ्यात. तातूंत धारगळ 2 आसा, तोरशे 4 आसा सर, कासावणे 1 आसा, तुयेन 3 आसा, मोर्ची 1 आसा, आरंबोल 3 आसा सर, पार्शे 1 आसा. आतां मेरेन सर 374 पॉझिटिव्ह केसेस असे मेळ्ळ्यात. त्यातून काहीशे रिकवरी जाल्लेले आसा सर. सांगपाचें म्हटल्यार सर जे गरिबांचे आसा ते सामके हाल जाल्ले आसा. चवथ दोनूय बाजू आसा सर. एक कोणी उमेदीने करता सर आणि थोडे कमी प्रमाणात हे करतात सर साजरा, कारण फायनान्शियल खातीर खंय तरी चवथ मातशे हे जाल्लेले आसा. या थँक्स अ लॉट मकबूल. वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबता. पण एकच आहा, जे इश्यूज आमी रेज करतात ताजेर जर मातशें काम जालें जाल्यार लोकांचे त्रास आनी हाल दोनूय खूब कमी जातले. इतलेंच सांगता, थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.